नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तवसळी। हो हांवें गव्हाचो मोठो रवो मेळटा तो घेतला। हो हांवें 1 कप रवो घेतला। 1 कप म्हळ्यार हो पाव किलो रवो आसा। रवो आमकां भाजून घेवपाक जाय। 2-3 मिनटां हांवें हो रवो भाजून घेतला। 1 कप हांवें काकडी किसून घेतल्या। ह्यो 2 मिडियम सायज काकडी किसल्या नंतर बरोबर 1 कप जाले। आनी तातूंतलें हांवें उदक काडून उदका सकट घेवपाक जाय आमकां। तरी काकडी हांव घालता तातूंत। पाऊण कप हांवें गोड घेतला। गोड घेता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घेयात। थोडेश्यो काजू बियो घालता। काजूचे हांवें कुडके करून घेतल्या ते घालता। पाव चमचो घालता वेलचीची पावडर। तातूंत घालुया मीठ। मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। थोडी सोय घालता। धाकल्या 1 वळ्याची सोय। आता हातून आमकां उदक घालपाक जाय। हांव 1.5 कप उदक घालता। उदक घातल्यानंतर सगळें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। बरें व्यवस्थित मिक्स जावपाक जाय। तातूंतले गोड सगळे विरगळून घेवपाक जाय। सारकें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। हातूंतले गोड सगळे विरगळून घेतले। आता ही तवसळी आमकां उकडपाक दवरपाक जाय। उकडपाक दवरपाक हो हांवें थाळो घेतला आनी थाळ्याक थोडेशें हांव तूप लावन घेता। तूप किंवा तेल लायलें तरी चलता। तवसळीचें मिश्रण आता आमकां थाळ्यान घालून घेवपाक जाय। आनी हातून घातल्यानंतर सारकें सेट करून घेवपाक जाय। अशें उदक सगळ्याक सारकें घालून घेवपाक जाय। अशें सारकें सेट करून घेवपाक जाय। आता ही तवसळी आमकां उकडपाक दवरपाक जाय। ताका लागून कायलीन हांवें उदक घातलां। ताजेर हांवें स्टँड दवरला आनी मातशी ताका हायट येवपाक जाय म्हणून ही प्लेट दवरल्या। तवसळी हांव आतां उकडपाक दवरता। तुमकां जाय जाल्यार तुमी इडलीच्या आयदनान उकडपाक दवरल्या जाता। हाजेर झाकण घालता आनी 20 मिनटां उकडून घेता। आता पळोवया तवसळी उकडून जाली जाल्यार। पळयात तवसळी मस्त उकडून जाली। 20 मिनटां हांवें हाका वाफ दिवन घेतिल्ली। 20 मिनटां स्टीम दिली। ताज्या नंतर गॅस बंद केली। आता आमकां सामकी थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर ताजे कुडके करून घेवपाचे। पळयात तवसळी उकडून जाली। आता बरी थंड जाली। आता आमी ताजे कुडके करून घेवया, कापून घेवया। पळयात अशें करून कुडके करून घेवपाक जाय। कुडके करता आसतना तुमकां जशें जाय तशें ल्हान व्हड करपाक जाता। ही तवसळी करपाक खूब वेळ लागना, रोखडी जाता, खूब रुचीक लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।